गोंयांत कोरोना पॉझिटिव्ह केशींचो आंकडो 7 पावला. काल एकलो मूळ मांद्रेचो रावपी साल्वादोर द मुंद, दुसरो सांतिस्तेव तिसवाडीचो पॉझिटिव्ह दुयेंती मेळ्ळो. दोगूय फॉरेन भोंवड्यो करून आयिल्ले. 25 सॅम्पलांचे रिपोर्ट सकाळीं आयले. एकूच पॉझिटिव्ह, उरिल्ले निगेटिव्ह 3 सॅम्पलांचे रिपोर्ट येवपाचे आसात. गोंयांत कोरोनाचे 7 दुयेंती जाले. शेनवारा 25 जाणांचे रिपोर्ट आयले. 24 नेगेटिव्ह जाल्यार 1 पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह रिपोर्ट मेळ्ळा तो मांद्रेचो. तो खंय विदेशांत कामाक आशिल्लो. मजगतीं क्वॉरंटायन जाल्ले तबलिगी जमातीचे 9 जाणांतले 8 जाणांचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह आयला. एकल्याचो येवपाचो आसा. गोंयांत काल आयज परत एक केस जी आसा ती पॉझिटिव्ह जाल्यो. म्हणजे ऑल टुगेदर आमच्या कडेन 7 केसी पॉझिटिव्ह आसा. ह्या 7 केसींतल्यो 6 केसी ज्यो आसा ह्यो फॉरेन कंट्रींतल्यान येयल्ले आमचे गोंयकार भाव आसात. हांव परत सांगता, भितरलो फक्त एकूच केस हो जो भायल्यान आयला मनीस तेजोच भाव हो पॉझिटिव्ह आयिल्लो आसा. म्हणजे आमचें ट्रान्समिशन हें फर्स्ट फेजीन आसा. सेकंड फेजीन वचूंक ना. आमी जेका म्हणटा की कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावपाक जाय तें गोंयांत जावंक ना. खूब बरी गजाल आसा. हें लोकांचें सगळ्यांचें सहकार्य आसा म्हणून कम्युनिटी ट्रान्समिशन जावंक ना. आमी जो 100% लॉकडावन केलो, आमी जें सोशल डिस्टन्सींग सांबाळटा तेका लागून हें आमकां पॉसिबल जालां. आमकां तें कम्युनिटी ट्रान्समिशन करूंक दिवपाचें ना. त्या खातीर आमकां सगळ्यांनी सहकार्य करप हें गरजेचें आसा आनी सगळे जाण सहकार्य करतले हाची अपेक्षा आमी करता. मोठ्या प्रमाणांत आमी सॅनिटेशन आनी क्लिनींग हें सगळी कडेन सुरू केलां. तुमकां वेगवेगळे कडेन सगळी कडेन पिक्चर्स दिसता आसतले. म्युनिसिपालिटीचे लेबर्स, फायर सर्वीस, हेल्थ सर्विसीस, पब्लीक टॉयलेट, वेगवेगळे बाजार, मार्केट हांगा सगळी कडेन आमी मोठ्या प्रमाणांत सॅनिटेशन हें सुरू केल्लें आसा. सगळे जाण मोठ्या प्रमाणांत आमकां ह्या बाबतींत सहकार्य करता. पॉझिटिव्ह 6 जाण जे आशिल्ले तेजे पयलीं तेंचो रिपोर्ट तांकां 24 वरांनी परत 2दा रिपीट करचें पडटा. परत तेंच्यो परत एकदां टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्या. त्या खातीर आमी तांकां आतां नेगेटिव्ह म्हणूंक शकना. कंटिन्युअसली विदीन द 48 hours ते 2दा नेगेटिव्ह येवपाक जाय. तेन्नाच आमी तांकां नेगेटिव्ह म्हणपाक शकता. खातीर परत तेंच्यो टेस्ट पॉझिटिव्ह आयल्यो म्हणून 7चे 7 पेशंट जे आसा हे पॉझिटिव्ह आसा. ना, आमी म्हणना. तुमी म्हणपाचो प्रश्नच येयना. आमी जो पर्यंत नेगेटिव्ह जाला म्हणना तो पर्यंत तुमी म्हणू नाका. डेली सॅम्पल्सची कॅपॅसिटी आमची 20 पर्यंत आसा. ती डेली सॅम्पल्स ती आतां कलेक्ट केली वता आनी टेस्ट केली वता. आमी आयसोलेशनान दवरूंक नाशिल्लो. इन्फॉर्मेशन तो थंयसर रावल्लो. ताजें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत तें हॉटेल जें आसा हें बंद केलें. आतां तो तेणी जें इन्फॉर्मेशन दिलां तेज्या वयल्यान तो जितक्या जाणांक मेळ्ळो तितक्या जाणांक आमी क्वॉरंटायन केलें. स्टाफाकूय ऑलरेडी क्वॉरंटायन केला. हॉटेलाच्या स्टाफाकूय क्वॉरंटायन केला. ना, 46 आशिल्ले तितके तितूंतले जवळपास 8 कितल्यो टेस्ट जाल्यो ऑलरेडी. 8 टेस्ट नेगेटिव्ह आयल्या. बाकीच्यो टेस्ट अजून करूं ना कारण आमकां प्रायोरिटी बाकीचे आमचे जे फर्स्ट लायन जे आशिल्ले तांच्यो घेवपाच्यो आशिल्ल्यो. उरलेल्यांच्यो सेकंड फेजीन फाल्यां जातल्यो उरलेल्यो. कोरोना आडचे लढायेंत सरकाराक पुलिसेक तेंको दियात म्हूण गोंयच्या आर्चबिशपाचो उलो. I appeal to one and all to extend full support to the concerned authorities. Let us strive to remain at home and practice social distancing in order to remain safe and to keep others safe. Let us extend our helping hand to the police authorities in this difficult moment, and when needed, seek proper clarification with them, thus preventing any untoward incidents like circulating fake news or videos that can lead to unnecessary law and order problems. फाटल्या 24 वरांत 601 पॉझिटिव्ह केशी. मात बाकीच्या देशां परस भारतात परिस्थिती नियंत्रणात आसा म्हूण आरोग्य मंत्रालय सांगता. 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं. 2902 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और अगर कल में देखें तो अराउंड 601 पॉजिटिव एडिशनल केसेस पाए गए हैं
टोटल 68 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 12 डेथ येस्टरडे यानी कि कल रिपोर्ट हुई हैं। 183 पीपल हैव ऑल्सो रिकवर्ड और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही जो एक मुख्य इशू फिर मैं आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हम एक कम्युनिकेबल डिजीज़, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ से डील कर रहे हैं। हमारी हर दिन की बैटल है। हम आज अगर सक्सेसफुल हैं, कल अगर कहीं पर भी कोई भी चूक होती है तो हम फिर से पुरानी परिस्थिति में आ सकते हैं, फिर से हम सक्सेस से नॉट सक्सेसफुल की कैटेगरी में आ सकते हैं। हेल्थ वर्करांक टार्गेट करप्यांचेर खर कारवाई करपाचो निर्णय घर मंत्रालयान घेतला। इससे ज़्यादा कोई तकलीफ़दायक बात नहीं हो सकती। मैं होम मिनिस्ट्री को निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कल निर्णय लिया है कि एनएसए के कानून के अंतर्गत ऐसे लोग जो हमारे डॉक्टर्स को या हमारे हेल्थ सिस्टम के साथियों को जो कि कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, अगर कोई भी टारगेट करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून इस्तेमाल किया जाएगा। इसका देश के गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।